म्हापशेच्या नगरपालिकेन म्हापशा मार्केटात अतिक्रमण हटाव मोहिमेक बरोच नेट लायला। आता जे डेली वेंडर्स आसात तांकां खंय तांच्या सामानाच्यो पोटल्यो करून बाजारात दवरूंक मेळच्यो नात। तांकां तांचें सामान घरा घेवन वचचें पडटलें। ही मोहीम चालूच उरतली। आडसरां विकपी आनी पानवाल्यांच्या गाड्यांचेरूय कारवाय जातली। आज आमी स्टार्ट केला काडपाक, तांच्यांनी आपापल्या थोड्यांनी काडपाक स्टार्ट केला आनी जे कोणी काडूंक ना ते आमी सद्या स्टार्ट केला काडपाक। आमची लायन शकुंतला कडेन सद्या ही चालू आहा। तशीच आमी ती धाकण घातली फुडली तामणकर गल्ली घेतले फाटीवाले ते पळयतले ते काडूंक ना जाल्यार आमी घालतले भितर। आनी तशेंच धाकणकर टू म्हापसा बार्देस ती बरें क्लीन करतले। आनी मटन स्टॉल जे कोणी काडूंक ना ते आतां सद्या स्टार्ट काडपाक केला तेंच्यांनी। आनी तशी फाल्यांची फ्रुटाची लायन आहा ती फाल्यां दवरल्या काडपाक। डेली आसतले तातूंत आमची कंटिन्यू चालू आसतलें, एक लायन चालू आसतलें। आनी तशेंच आमी हे फाल्यां जावन मागीर आयज तुका आडसडवाल्यांक हें केल्या जाल्ल्या आडसडवाल्याची जे गाडी आहा ते 500 गाडी वयर उडयल्या काडून आडसडां तेंची हाडल्यात। एक लायन आमी आडसडाची फाल्यां एक परवां घेतले पानवाले कोण आहा ते जे पानवाले आहात तांकां आमी कंटिन्यू काडटले। एक लायन मागीर तुका फुटपाथ बी मागीर म्हापशा मयड्या पुलाच्या मेंटेनन्साचें काम चल्लां। सरकार तात्पुरतें काम करता, तशें करिनासतना ते सारकें जाग्यार घालचें म्हूण थंयचे लोक मागतात। तशेंच पुला वेल्यान एक पायपलायन वता, त्या पायपलायनीक लागून पुलाचो बॅलन्स हाल्ला म्हूण लोक सांगतात। हे पळय आतां काम कोत्तात ते काम पर्मनंट न्हू काम ते आतां कोत्तात तें बरें आसा, पूण थोड्या दिसांनी ती माती आनीक फातर पळय घातल्यात भितर ते पडटले उदकान आनी परत तें प्रॉब्लम जातलें। हेका आमी मागता, आमचे मडेचो लोक मागता, मडेचोच न्हय लोक आल्दोना उकासाय नाशनोला सगळो लोक मागता की परमनंट सोल्युशन गव्हर्मेंटान करचें। पायप घाला, तो पायप पळय इलिगल आसा, PWDन परमिशन दिवंक ना वॉटर डिपार्टमेंटान। म्हजे कडेन RTI रिप्लाय आहा की पायप इलिगल आसा म्हूण। ताचो केस आसा सोर्टान। पुलाचेर अनबॅलन्स लोड्स आसा, हें प्रॉब्लम व्हडलें। 30-35 वर्सां जालीं हे पुलाक। तेन्ना हांव B.Ed कॉलेजीन शिकतालो टिचर जावंक। आमकां इतले त्रास पडले की आमी नाशनोला वेचे पडले। नाशनोलांतल्यान उकासायंतल्यान म्हापसा हे 3 किलोमिटराची जी वाट आसा ती आमकां 10-12 किलोमिटर जाले। ते भाशेन आमकां हें प्रॉब्लम पळोवंक नाका। सरकारान दुसऱ्या पुलाची उपाय बेगीनचे बेगीन पळोवचे। घेऊया एक ब्रेक।